रस्ते कुशीक कोयर उडयतल्यांक मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी. कोणूय रस्ते कुशीक कोयर उडयतना दिसत जाल्यार पुलिसांकडे कागाळ करची, तांकां अटक करतले मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. लोकांक संवय कितें जाल्या तेंच्याकडे कयरूच दिवपाचो हांव म्हणटा आनी कयरूच दिता. कितें आसा ना तो सगळो पळय, इन्क्लुडींग घरांतले पाळयले फर्निचर सुद्दां ते रस्त्यार उडोवन दवरता. सगळो पळय दियात तांकां कितें करपाचें तें करूनी. त्या कयरा पासूनय पयशे मेळटा तो कॉन्ट्रॅक्टर पळयतलो कशे पयशे मेळपाचे तेजी चिंता तुमी करूं नाका. ओके, तेजी चिंता तो कॉन्ट्रॅक्टर आनी पंचायत पळोवनी. पूण सगळो पयर जर दिलो जाल्यार गांवांत कयर जावचो ना. आनी दुसरी फावटी गांवांत जर कोण कयर हाडून उडयता आनी तुमकां दिसलो जाल्यार थंयच रावा आनी ताका विचारात, पुलिशेक फोन करात, तेजी गाडी अरेस्ट करूंक जाय. म्हणजे सरळ म्हणलें आमी आमचो गांव जर नितळ दवरता आसत जाल्यार दुसऱ्याकूय आमच्या गांवांत कयर हाडून उडोवचे न्ही आनी उडोवपाक आमी दिवचे ना. हें आमी सगळ्यांनी ठरोवपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.